रांदपांतू कितले एक्सपर्ट की संध्या तशी गार्डनिंगाक तिगेल सान गार्डनाची एक क्लिपिंग्स दाखयता हांगा ग्रीन तंबस म्हण तिका म्हाका कंचे कसं वयल्यारी ते जत्ता ते हातगुण म्हणटात ताका तांणी कसं वयल्यारी जाता तशी संध्याला एक सान गार्डन पळोवया तिका जावका गेलेले तिगेल घराचे व्हेजिटेबल्स ऑलमोस्ट पुरे तीच करता आसता घरकडे हांगा पळया वाळी म्हणटव बरी तरनी वाळी बरल्या अशान तरणे मिरसांगय गेला ता जोटू अशान सायडाक हांगा हे काराते लायक पाचवे काराते जाला पळयाची बरेच काराते हे पुरो पळयतना मस्त खुशी जाता अशान पपशफळा रूक वयस बोर्न पपशफळ जाला आमची के मुखार हांगा वतन पळयाचे हांगा शाण वांयगणा झाड बरें वांयगण जाल्याची ते वत्ताक म्हाका तुमकां ताजे भितर दाखोवचें जायना बोर्न जाला झाडा वांयगण आनी शाण तिगेले दासवाळा झाड कलर दासावाळ आसता सुमार नमुने कलर दासावाळ आसा हांव हांगा आजी गेल्लो पुरो रिजर्व कोन्न दवरला म्हाका पावसाडे वरचे खातीर जावन घेता बोन दासावाळ पळया कलर आसा मस्त खुशी जाता आमी संध्याले सुर्नळ खावन पोटभर जाला आमकां जाल्यार तें गार्डन येतना आनीक इतलें मना खूश जाता वय म्हणणारी घे पळयाची भारी चंद आसा एका पशी एक कलर चंद आसा आतां हांगा कसं करून दवरला बायणे पळयाचे ह्या सायड हांगा बरी ओडी पतलान दवरल्या लायक घम पोरंबोळ येता ओडीच्यो हांतू भितर कळटा कसं म्हळ्यार ती 1 मिनिट ताई टायम वेस्ट करना तिले फुल्ल तिगे टायम एंगेज करून दवरता म्हण सांगून आतां मी भितर वचा सुर्नळ खावन गेली संध्या भारी लायक गेलेली आत्ता नेक्स्ट आनीक एक आयटम करून दिता म्हणून तूं म्हाका कसं करून आमगेले हरिकंडी घेतली फोवा चटणी हो हरिकंडिगे स्टाईल फोवा चटणी काही कशी करची म्हणून पळया वचा आम्ही वासरेन तू आता नेक्स्ट एक कसं की स्पेशल फोवा चटणी नवा फोवा चटणी का ये बाई तुम अंगाची की हरिकंडिगेची हरिकंडिगे स्पेशल फोवा चटणी आता कसं जाय म्हणून सांग पन्नास सामा बॅड गेमीस सांगा 1-2-3 आणि करबेव हे सुरेरी तेल घालून पण्ण घालून ओके पण्णा दवरया वे पण्णा रेडी करता नारळेल तेल घालता आमगे आमची गेल्याल रंदप मळकुडले तक नारळेल तेल मेन तक्कशी पोरंबोळू काही नामोण येत 1 स्पून बरी ससामा हे आता 4 जण करत असतो 3-4 जण खावेत संध्याकाळ कसं की स्पेशल पवा चटणी मी गेले अन्नान करचे मी गेला ओड रंदाप करताला हरिकंडिगे अंतू फेमस रंदाप आता बॅड गेमी सांगाल तर उन्हार घेवचे ಏನು जालें ಕೂಡಲೇ आमी करबेव घालया करबेव घालता ते टमाटो निवलो ಕೂಡಲೇ हातांनी पिठी करता ते करबेव वापरून बोलाका फोवा चटणी त्याच्याने टेस्ट लायक येता ह्या फोवा चटणी सिक्रेट सांगून दिता संध्या तसं म्हणारे हाका हरिकंडिगे त्या हरिकंडिगेची मम्मान करते रांदपाचे फोवा चटणी स्पेशल फोवा चटणी आता हाका चडतो करबेव घालता हाके चूर मिठ्ठा पिठी घाला येते बसा मिरसांग येता करबेवाका तुका चूर मिठ्ठा पिठी घाला रे ते टेस्ट लायक येता चूर घाला आणि खार आहे ना काही खार आहे ना म्हणता ती मिरसांग भाजीतना चूर मिठ्ठा पिठी घाला री खार आहे ना नतल्या री गरम भितर आशिल्ल्या वासरे आशिल्ले हे कुडा ते कुडा आशिल्ल्या पुरो खार येता शिंक येता खांक येता आता गॅस बंद आता गॅस बंद बदली आहे ना बंद कर साने गड्ड कोड घालता हे म्हळ्यार खाली एक पिठी 4 कट करू मात्र मागीर हे मिक्सर घाला जालें ओके जाला आता नी 1 चमचे हरवी कोथंबरी अर्ध चमचे जिरे आणि 2 तरण मिरसांग म्हळ्यार तरण मिरसांगेचे पोरंबोळो सुकी मिरसांगे वट ते टेस्ट लायक येता म्हळ्यार आता आमी बॅडगी कसला काडची म्हळ्यार तिखसाण कलर लायक हे लाईट माइल्ड तिखसाण यूज खातीर आमी ती तरण मिरसांग ओके आता हे एक पंताक एक गिर्र कोण पंता मिक्सरी गिर्र करता नंतर गोड पिठी केलेली सोयी ಒಟ್ಟು ಹಂತಗಾನು 1 पंताक मिक्सी वापस 1 पंताक गिर्र केला जाल्यार
पंडागलले बॅडगे मिरसांग आणि ताक दावकादला ಸ್ವಲ್ಪ मिठापिट्टी गन हवा आम्ही तावळ भाजून दवरलेलं बॅडगी मिरसांग आणि करबेವು ತಂತುಲು करबेವು तई सोडलो आणि ತಂತುಲು बॅडगी मिरसांग मात्र ये वापस अंतु घालनो एक पण गिर करचे खाली जस्ट ओके ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣು मसाला ಕಾಣು घेता अक्का मी तरणे मिरसांग गोड सोई भाजीलेलं बॅडगी मिरसांग मीठ इतलं बघ घालात नव अज मसाला आणि आता हक्का फोव घालचो करबेವು मागीर घालचो करबेವು मागीर घालचो करबेವು मागीर कोथंबरी जिरे कोथंबरी हरू कोथंबरी जिरे आता हक्का फोव घालून मिक्स करचे फोव केदनाही आम्ही अशी मिक्सिंग अशी करका अशी करताना त्या पुरा फोवाक एक मेळ येता फोवा चटणी भरसूची वय चिरडील पिटी जाता वय चिम्मी जात म्हणता आपला आता भाजिलेल्या करबेವು सासम करबेವು मात्र हो ह्या साईडा घालता आणि सासम ह्या घालता मध्ये घालता आणि त्या करबेವು हातानीची पुडी करता एक खाली अशी केलकुल कळा कशी त्या करबेवा फ्लेवर भारी लायक येतात ना वय आणि अशी बसला झाल्या पळोच्याक चंद दिसता घम घम पोरंबोळ येता हांगा आमगेल्या रिकंड गेस्ट आयिल्लेचे फोवा चटणी म्हाका कशी आसा म्हूण टेस्ट करून सांगा पळयाची करबेवा पोरंबोळू अंगता येत म्हाका लाय घम घम पोरंबोळू आमी टेस्ट कोण सांगता तुमकां कशें जाला म्हूण सांगून करबेव पळय आमचे बशी करबेव बर करबेव आसा सुपर चंद्या इता म्हळ्यार हे फोव चिम्म जाय न्ही ते फोवाचे एक क्रंचीनेस आसा पळय आतां तशी आसा प्लस ते करबेवा फ्लेवर आनी सासम ते हरवी कोथंबरी जिरे तांचे फ्लेवर लायक एनहान्स जाता पुराय पशी चड करबेवा पोरंबोळू बारा लायक जाला सकाळी ब्रेकफास्टाक कोर येता नाजाल्यार सांजे चेडवान स्कूला सुकून येतना हेल्दी जावन आशिल्लें असले पवा चटणी करून दिल्यार कांय रगडे ना चेडवांक जाल्यार बारा लायक करून खाताची तुमकां जाय जाल्यार 2 मिरसांग उणी घालाची सुपर सल रुची जावन आशिल्ले पवा चटणी तुमी पुरा जण ट्राय करून पळयाची सिंपल जाल्यार भारी टेस्टी जावन आशिल्लें रांदप करून दिलेलें आमगेल्या संध्याकय आनी हें पळोवन म्हाका सपोर्ट करतले आमगेल्या विक्षकांकय सगळ्यांकय धन्यवाद.